गोंयाक 60 वर्सां पुराय जाल्ल्यान बायल आनी भुरगीं उदरगत मंत्री विश्वजीत राणेन केंद्र सरकारा कडल्यान मान्यताय घेवन 60 नव्यो आंगणवाडी उबारपाचो प्रकल्प चालीक लायला। ह्या नव्या आंगणवाडीक लागून जायत्या लोकांक रोजगाराच्यो नव्यो संधी उपलब्ध जातल्यो। मात ह्यान पयलीं कार्यरत आशिल्ल्या कर्मचाऱ्यांचे सध्या हाल जाल्यात, ताचेर सरकाराची कितें भुमिका आसा हाचो सविस्तर नियाळ घेवया गोमंतक टीव्हीच्या ह्या रिपोर्टांत। गोंय स्वातंत्र्याक 60 वर्सां पुराय जाल्ल्या खातीर 2022 वर्सान भाजपा सरकारान जायते उपक्रम राबयले। हाचोच एक भाग म्हण केंद्र सरकाराची बायल भुरगीं कल्याण मंत्री स्मृती इराणी हांणी गोंयांत 60 आंगणवाडी उबारपाची मान्यताय दिल्या। ही गजाल विश्वजीत राणेन जाहीर केल्ली। प्रत्येक ब्लॉकान आमकां 2 मॉडेल अंगणवाडी दिवपाचे ठरयल्ले अशें स्टेट ऑफ आर्ट अशी फेसिलिटीज डेवलप करपाक। आनी त्याच बरोबर आमी रिक्वेस्ट केल्ले की 60 इयर्स आमचे जे पूर्ण जाता आमी जे साजरो करता गोंय राज्यात, त्याच तरेन आमकां एक 60 नवीन अंगणवाडी म्हणजे त्या भुरग्यांक त्या परिसरात तेजो फायदो जातलो। आंगणवाडी कर्मचाऱ्यांच्यो निवृत्ती वेतन, पगार वाड आनी हेर विशय सुटावे करपाक आंदोलन केल्लें। हे आंदोलन करपी 7 कर्मचाऱ्यांक विधानसभा वेंचणुके उपरांत अचानक सेवेंतल्यान काडून उडयल्ले। हे 7 कर्मचारी आंगणवाडी कर्मचारी संघटनेचे समितीचे मुख्य वांगडी असले आनी सध्या ते आझाद मैदानार आंदोलन करतात। बिफोर इलेक्शन्स आंदोलनाच्या दरम्यान तेन्ना मुख्यमंत्र्यान आमकां आश्वासन दिल्लें की खंयच्याच वर्कराचेर कसलीच कारवाई जावची ना स्ट्रायकाक लागून। आनी इलेक्शन जातकीर जवळ जवळ रिजल्ट येयसर आनी सरकार स्थापन जायसर आमचेर कोणाचेर वर्करांचेर एक्शन कसलीच जाली ना। सगळें वेवस्थीत, अंगणवाडी सगळी वेवस्थीत चलताल्यो। कॅबिनेट डिक्लेअर जालें त्या बरोबर व्हेरी नेक्स्ट डे, ऑन द सेम डे, इनफॅक्ट ऑन द सेम डे ह्या 7 जाणांक टर्मिनेशनाची ऑर्डर येता। हे 7 जाण कोण? 2 युनियनाचे प्रेसिडेंट, 2 वायस प्रेसिडेंट, एक जनरल सेक्रेटरी, 2 सेक्रेटरी आनी एक ट्रेजरर। ही आमची कंप्लीट कमिटी, जेका आमी लेबर कायद्यान प्रोटेक्टेड वर्कमॅन म्हणटात। ही कमिटी जी आसा हांकां तेंच्यांनी टर्मिनेट केले। रिजन कितें? तर रिजन खंय? दे वेर वर्किंग फॉर काँग्रेस पार्टी। तेंच्यांनी काँग्रेस पार्टीक एसिस्ट केलें आनी काँग्रेस पार्टीक तुमी एसिस्ट केल्ल्या कारणान तुमकां आमी टर्मिनेट करता। दीस इज द रिजन। हाचीच दखल घेवन गोवा प्रदेश काँग्रेस समितीचे अध्यक्ष अमित पाटकरान भाजपा सरकाराचेर बरोच फोग काडलेलो। अंगणवाडीचे वर्कर्स खरे म्हणल्यार गरीब लोकांक जर कोण पावता आसत ते अंगणवाडी वर्कर्स पावतात। इट इज लायक अ रुरल एरियान सॉर्ट ऑफ हेल्थ केअर सिस्टम ती। तांच्या पोटार तुवें पांय दवरल्या, तांकां 7 जाणांक तुवें टर्मिनेट केल्या, ती बाबडी ती हंगर स्ट्रायकाचेर बसल्या। काल म्हाका दिसता 2 जाणांक एडमीट करचे पडले हॉस्पिटलांत। सध्या गोंयांत 1262 आंगणवाडी आसात। हातूंतल्यो 750 आंगणवाडी भाड्याच्या कुडींनी चलतात। ह्यो आंगणवाडी सुदारपाक आनी आंगणवाडीन वावुरपी कर्मचाऱ्यांच्यो गरजो पुराय करपाक सरकाराची तयारी ना। हाचो परिणाम भुरग्यांच्या प्राथमीक शिक्षणाचेर जाता। हाची दखल सरकारान घेवंक जाय। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।